थर्ड डिस्ट्रिक्ट गोयच्या विकासात मोठी भर घालतली ताजोय आम्ही विचार ऑलरेडी सुरू केला केन्ना तरी फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात तिसऱ्या जिल्ह्याचो प्लॅन हो आमच्या पायपलायनीन आसा आणि गोयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तिसऱ्या जिल्ह्याची आमकां गरज आसा। हांव एक गजाल सांगता, घडये कदाचित शुगर फॅक्टरी जरी बंद जाली आसत, हांव अजून निर्णय जावंक ना, म्हणजे फाल्यांच्या पेपराक छापपाक न्हू, अजून निर्णय जावंक ना, बट तरी सुद्दां परत सांगता धार बांदोड्याच्या विकासात संजीवनीच्या भोवती आशिल्लो सगळो जागो 2 वर्साच्या भितर थंयसर व्यवस्थित रित्या प्रकल्प जो तुमकां उपयोगी ठरतलो आणि सगळ्या शेतकऱ्यांक उपयोगी ठरतलो अशा पद्दतीचो प्रकल्प जो आसा थंय उबो करूया। ट्रक टर्मिनलची गरज आसा। योगायोगान आमच्याकडे सरकारी लँड ही धार बांदोडा तालुक्यात आसा। वेळ पडलो जाल्यार बऱ्यापैकी ट्रक टर्मिनल जर हांगा आयलो जाल्यार विचित म्हणजे अनेक मतदारसंघाच्या विकासात भर घालपी असोय हो प्रकल्प आसतलो आणि निश्चितच त्याय दृष्टीन आम्ही विचार जो आसा हो चालू केला। एज्युकेशनाक हेल्थाक म्हणजे विविध तरेचो ह्या मतदारसंघात आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सपोर्टान फुडल्या येणाऱ्या म्हाका दिसता 2021 डिसेंबर म्हटल्यार ही सगळी कामां जी चालू आसा, जी रुरल मेडिकल सेंटर, जे रोड्स, ज्यो पंचायत घरां दाबाळचे, आमच्या कालेचे आणि आमच्या साकोड्डेचे ही जी कामां आसा ही त्याच बरोबर म्हणजे 2021 म्हटल्यार पंचायतीची घरां कंप्लीट जातली। आयज सगळ्यात पहिली काल बातमी येयल्ली की आम्ही विरोध करता म्हणून। आम्ही विरोधांतल्यान बरेपणान वचपाक लागून विरोध केल्लो, कारण स्टार्टिंग ही पंचायतीचो जागो हो आसा तो। हांवें तेन्ना आमची पंचायत तेन्ना सांगलेलें की ही बिल्डींग हांगा जावं नाका, फुडल्यान 1,10,000 जमीन आसा ती बिल्डींग थंय बिल्डींग जावची, कारण ही बिल्डींग जर थंय जाल्ली जाल्यार थंय आमकां एक बरो बस स्टँड आनी एक मार्केट कॉम्प्लेक्स करून धार बांदोड्याच्या वाठारांतल्या लोकांक रोजगार निर्मिती जातली आसली। तशेंच दुसऱ्या सुवातीचेर आयज दोतोराक हांव मुद्दम सांगूंक सोदता, दोतोर ह्या बिल्डिंगेक पार्किंगाचो प्रश्न आसा म्हणून आयज गव्हर्मेंट ऑफिसराच्या नजरेन आमच्या लोकांनी जे 50 वर्सां पयलीं हांगा सायडीन रावता त्यांच्या जाग्याचेर नजर गेल्या, त्यांच्या जाग्याक हात लावंक म्हणटा तो कसोच मेळचे ना, हें म्हाका दोतोरा कडल्यान आश्वासन जाय।